यादिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गायन करुया. 810 देवा मुखार उबो रावच्याक पेज नंबर 5. 810. आमची मोतल्या फावोगोणा फावो नासतना फुंक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुंक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया गोरेटी आमचे भयणी खातीर आयज आपणाचो वाडदीस तें पाळटा तिचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच आयच्या दिसा सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावा थॉमस आशवें वाड्यांतलो ताका सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी साद्या काल्याच्या 15व्या आयताराक आसा. बी कितेंय जावं सोपुल्लें वो व्हड तिचे भितर किल्लून येवपाची ताक आसता आनी तें वोपतोस जे बरी सोमणीर पडटा तें किल्लून येता, वाडटा आनी पीक दिता. आमकां समजून देवाचें उतर एका बियांक सोर केलां. तें आमच्या काळजाचे बरी सोमणीर पडटोस किल्लोता, वाडटा आनी पीक दिता. हे मिसाचे बेटेन आमच्या काळजाचे बरी सोमणीर वोपलोलें देवाच्या उतरांचे बी किल्लोन पीक दिवंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते पावटी देवाच्या उतराक फावो तो जागो दिवंक आमी चुकल्या. तें वाचूंक, तें नियाळूंक, तें आमच्या जिवितांत घालूंक आमी फाटीं उरल्या. ह्या वेळार पातकांची दूख धरून भोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोजीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. ह्या भाग्यान स्वतान सांकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराल्या बाला लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोजीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sonia Kalutkot, Sonia Kalutkot, Sonia Kalutkot. Krista Kalutkot, Krista Kalutkot, Krista Kalutkot. Somia Kalutkot, Somia Kalutkot, Somia Kalutkot. आमच्या देवाची तुस करून सगली मोहिमा देवाक उचारुया. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी.
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पवित्रा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोळुया वाचत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता ते पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबा थावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून सोडनात, बोगोर वपणाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोल कोत्तात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फोल जावन म्हजेशी पोतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायला तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपलें फळ दिलें. सगळीं म्हणुया, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुबापणान तिका सुफोल कोत्ताय. दाणो गोटो आमकां मेळ्ळोसो कोच्याक देवाची न्हंय उपोट बरोवन व्हांवता. जाबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. अशी तूं कोत्ताय जमनीची तयारी, कसलोली शेतां तूं उदकान बोत्ताय, जमीन एक सारकी सोपाट कोत्ताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय, तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जाबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. तुज्या बरेपणान वरोसभर आमकां मेळटात फळां, तुजी पावलां पडटात थंय सगळे जाता सुफोळ पिकाल. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरू, दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. जाबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. हिंडाचे हिंड मैदानार वळांनी गोवाचो बाटाचो श्रिंगार, संतोषान उल्हासता गायता सगलो संवसार. जाबाब, थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणांनो, ह्या कालाचे कोस आनी आमकां उक्तापी करपी आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलें सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांच्या प्रस्नाक आख्खी रोसना अंतरेकून अंतरेकता. आपलो शेवट शांती पावोवंक तिशान नजो जालें. ते रोसनेची कशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तोरी आसतना रोसनेक बरवसो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्याचे मोहिमेवून सेवादीनपणान वांटो घेवचे पासत ती
कुसलेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रोसना बालोन तोरेचे वाटेन आसलोले पोरी आजून पोरयान कोस्तवता म्हूण आमी जाणव. आनी रोसनाच न्हय पूण ओतम्यांची प्रदम फळां घेतलोली आमी ताचे कुडींतले शोकतेची वाट पळोवन आमचे भितर पिरगून आसा. देवाचें उतर हे देवाचे बोड उद्गार. उद्गाराक आमी गायन करुया. B8 पेज नंबर 24. आमी 13वो आनी 14वो श्लोक गायतल्या. Sol respora, soy sol. Sol respora. Sol respora, soy sol. Sol respora. Sol respora. Sol respora. Sol respora, soy sol. Jesus tuji bar rostona, tuja babashi amkawo. Jesu ponoci on tu, tujutra namka živon kon. Sol respora, soy sol. Sol respora. Sol respora, soy sol. Sol respora. Sol respora. Sol respora. Sol respora, soy sol. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sonia. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोरयाचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोशी आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो वोपपी वोपूंक गेलो. वोपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें. आनी दुसरें खोडपे जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतूच करपलें आनी पाळां ना म्हणटूच सुकलें. हेर बी काट्या मोदें पडलें आनी काटे वाडले आनी काट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Agani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फाटल्या दिसांनी आमच्या यादनिकांच्या व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर आमचे यादनीक शेतांत वावर करतात तसले फोटो कांय पाद्रींनी अपलोड केले. ह्या फोटवांनी दिसून येताले आमच्या यादनिकाच्या फुडारीपणा खाल कांय आमची फिरगोजकारां फिरगोजीची शेतांनी तशेंच पाड जालोली शेतां तशेंच लोकांनी सांडलोली शेतां निवळ करतना नांगरतना रोयतना दिसतालीं. हें पळोवन जायत्या यादनिकांनी तांकां शाबासकी दिली, तांची तुस गायली. प्रितीच्या इश्टानो, जायतीं आमची शेतां सांडलोलीं, पाड जालोलीं. आपलो वावर धंदो बरो चलता, ती शेतां आमकां कित्याक जाय? आमची नोकरी बरी आसा, वेळाच्या वेळार म्हयन्याच्या म्हयन्या आमकां सॅलरी आमच्या घरा लागीं पावता. त्या शेतान आनी कोण घाम वारयतलो? असल्या मनाक लागून जायतीं शेतां आमी सोडून दिल्लीं.
पूण मोगाच्या इश्टानू ही उपरासलेले परिस्थितीन आमची नदर परतून ह्या शेतां वाटेन ओडून हाडल्या. ही उपरासलेले परिस्थितीन आमी आमच्या पांयाची माती, आमच्या पांयांक लागलेलो चिकोल झाडून फाफडून उडयलेलो तो ही उपरासलेले परिस्थितीन हे मातयेन ह्या चिखलान परतो आमकां उलो मारला. ही पीक दितली जमीन, आमकां फळां दितली भूंय आमी सोडलोली ती आयज आनी हाचे फुडें आपल्या पिकावळींतल्यान आमचें उदारपसण करतली. प्रितीच्या इश्टानू, आयज हांव शेतां भाटांची आमच्या पोरसांची खबर करतां, कित्याक जेजू खूद आयच्या शुभ वर्तमानान वोपारींतल्यान वोप्याची वोपार आमचे मुखार दवरता. जेजू एका वोप्याची खबर सांगता. वोपूंक वेतले ते भुंयची त्या जमणीची खबर सांगता आनी वोपतल्या त्या बियाची खबर सांगता. आनी फुडें सोमी जेजू क्रिस्त त्या वोप्याक देवाच्या पुता लागीं सोर करता. त्या बियांक, त्या वोपलोल्या बियाक देवाच्या उतरा लागीं सोर करता. आनी ते जमणीक आमकां दर एकल्या मनशाक आमच्या काळजा लागीं सोर करून संदेश दिता. प्रितीच्या इश्टानो, पयले सुवातेर तो वोप्पी जावन आसा देवाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त, आमचो देव उदार. आनी ह्या वोप्याच्या वोपारीन आमी पळयता तो वोप्पी आमचो देव सोमी जेजू क्रिस्त कितलो उदार तो. वेता थंयसर तो बी शिपडायत वेता. तें खोडपे जमनीर पडलां, तें रस्त्यार पडलां, वो तें काट्या मदीं पडलां, वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ती खातलीं, तें इबाड जातलें ताची पर्वा करिना. पूण शिपडयत वेता, आपल्या उदारपणान वेता थंय तो बी शिपडायत वेता. प्रितीच्या इश्टानो, कितलीं फळां दितलीं, 30, 60 वा 100 ताचेंय तो चिंतिना. पूण आमचो वोप्पी आमचो जेजू क्रिस्त उदारपणान बी वोपीत वेता. आमचें सवें देवाचें उदारपण आमी अनुभवलां आसतलें. सोमी जेजू क्रिस्तान आमच्या सुर्गीच्या बापान जायत्या देण्यांनी आमकां बोल्ल्यान दिसा दिसपोटी कितलींच बरेपणां आमच्या जिवितान आमी अनुभवता. खेरीत भाशेन कितल्या बेसांवांनी, कितल्या आशिर्वादान ताणें आमकां बोल्ल्या. ह्या पासत आयच्या दिसा आमच्या ह्या उदार देवा पासत आमी दिनवाशी जावंक गरज, उपकारी जावंक गरज. दुसरे सुवातेर आसा तें बी, आनी तें बी जावन आसा देवाचें उतर. सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या वावरान हें देवाचें उतर वेता थंयसर शिपडायत गेलो. ताचे उपरांत ताच्या शिसांनी, सातां भोगतांनी होच देवाचें उतर परगटपाचो वावर फुडें व्हेला. आमचे मोदें आतांच्या काळार आमचे याज्ञीक आसात. मिसा भेटेंतल्यान देवाच्या उतराची मोडणी करून देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां दितात. तशेंच जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश, वोप्पी असलीं आतयारां आमच्या घरा लागीं पावतात आनी आमच्या घरांतूच बसून देवाचें उतर वाचून तें नियाळ करूंक आमकां आदार दितात. हेंच तें देवाचें उतर, हेंच तें देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर ताची खोशी करूंक आमकां आदार दिता म्हूण इजायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान सांगता. ही उपरासलेले परिस्थितीन कितली आगोडाय, कितली कठिनाय आयली, तरी आसतना देवाचें उतर, मिसाची भेट ह्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान, तशेंच फेसबूक, वॉट्सॅप, यूट्यूब असल्या माध्यमांतल्यान आमकां दिसो दिसपोटी आमच्या घरा लागीं रावून आमी पळोवं येता, तातूंत वांटो घेवं येता. कितलेशेच देवाच्या उतराचेर केलोले नियाळ आमच्या घरा लागीं पावतात, ताचो आमी फोळ घेता काय? आयज दर एकल्याक आमकां हळो फावो तो वेळ देवाचें उतर वाचूंक, तें आयकूंक, ताचेर नियाळ करूंक आमी दिवंक जाय. तिसरे सुवातेर ती जमीन जावन आसा आमचें दर एकल्याचें जिवीत, आमचें काळीज. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खेरीत भाशेन तें नियाळटा, तें आमच्या जिवितांत घालता आनी ताचे प्रमाणे जिवंक दुसऱ्यांकूय संदेश दिता, तेन्ना बरे जमणे भाशेन आमी फळां दिवंक पावता. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय म्हूण आयकता, पूण आळसायेक लागून, गोरवान भरून, भिरांतीक लोजेक लागून वा आमच्या पातकाक लागून तें बी
खडपार पडलेले जमणी भाशेन तशेंच काट्यांनी पडलेल्या भाशेन व रस्त्यार पडलेल्या भाशेन इबाड जाता तेन्ना आमी फळां दिवंक पावना. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या दिसा आमी ह्या वोप्प्यां खातीर, ह्या बियां खातीर आनी जमनी खातीर देवाक दिनवासूंक गरज. खेरीत भाशेन पवित्र आत्म्या उदोरी सोपुर्नायेन देवाचीं भुरगीं आमी जावंक पावता म्हूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलू आमकां उगडास करता. प्रितीच्या इश्टानो, थोड्याच वेळान देवाच्या उतराचो वोंपी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. आपले मांस आनी रगत उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमकां खावंक आनी पिवूंक दितलो. खेरीत भाशेन जशे परी एकलो वोप्पी आपलें शेत निवळ करता, साफ करता, नांगरता, तेच भाशेन आमचें जिवीत, आमचें काळीज नितळ निवळ दवरुया हें देवाचें उतर आमचे भितर घेवंक. जशे परी एक वोप्पी वेता थंयसर हें बी वोपता, तेच परी आमच्या जिवितान देवाचें उतर वाचूंक, तें आयकूंक, तें नियाळूंक फावो तो वेळ आनी जागो दिवया. आनी तो वोप्पी जशे परी चार व दुसरें तोंड वयर सरता तें नोणोन काडटा तेन्ना, सारें घालून हे बियाक वाडोवंक आदार दिता तेन्ना, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांतलें मेळ्ळेपण उमटान काडून खेरीत भाशेन देवाची कृपा घेवन हें बी वाडोवंक आमी आमच्या जिवितान दिवया. देवाच्या उदारपणान हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान उपोट फळां दितलें. एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. सगलीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उचारया म्हणून सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सामावलो. आंकवार मरये थंय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेलेमादें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी ह्या आल्तारा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या खाल आसलोल्या पोरजेच्या काळजान देवाच्या उतरांचो मोग उत्पन्न करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे पासत बरे निर्णय घेवंक बापा लागीं तांकां देवीक जानवाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी बाबार्थ्यांनी सगळे आडकोल्या मोदें देवाच्या उतरान वाडूंक आनी ताची पीक दिवंक वावरूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोविड-19 ही मोन्नादीक पिडा आमकां एक खेरीत सोयक आनी देवाच्या उतरांची बरी फळां दिवंक जेजूच्या आमी गोवाय जावंक हो सोयक आमी विबाडिना जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सर्वेस्परा, तुझ्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेली मागणी दयेन आयकून घे म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. C15 देवा उतर आमी घेतला, पेज नंबर 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला, जबाब सावदी
जिविताचो मोगान केले बेठवणीचो बाबा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वोगता बाबा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, ओ स्वर्गी तुका चोयचो, सर्वेस्पोराची नावी बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोसमोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोठुया. Jesu melo, Jesu জীবন চালা, Jesu melo, Jesu জীবন চালা, Jesu novia e dolo, Jesu novia e dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मागीर सांगाती भाग्योन धर्म दुतांनी सर कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सोगली म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. तुझे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमनेवाचो मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवूंक वेताना गायन करुया D43 तुका आमची गरज पेज नंबर 71. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोंडलीक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोंडलीक जशें सांगलें तशें आमी तुका नेडार मनशांक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण तानेलोल्यांक पिवण पिडेवंतांक इलाज गोडशेवंतांक आदार दुखेसाल्यांक पुसवण उदार काळजार पावून तुका आमची गरज. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदुदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन करुया F16 मिसाची भेट सोंपली पेज नंबर 93. Misaci भेट आता सोंपली क्रिस्ता शांती गोरा चोल्या स्वर्गीक उरपाक आमचेर देवली देवा गारका आता